वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कशा आहात तुम्ही? टाइम झाला असता 11:30 आणि आता व्लॉग स्टार्ट करता. आणि आज असा नागपंचमी, तर तुमका सगळ्या नागपंचमीची खूप 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 शुभेच्छा. ओके, घरची सगळी कामं चालली असा. सकाळच्या आम्ही काय शूट करू ना, सदाचेच ते साफसफाई कर, झाडू मार, पूस, मागीर रंगोली बी घातले. ओके, ते बी काय शूट करू ना हांवें. तर जस्ट सगळे कामं करून नी म्हटले न्हावून बिवून येयले. मम्मी न्हावून येयली. ऋतू आयज बेगीन येयला. आयज 11 तांकां सोडला. आयज लास्ट पेपर न्ही, तांकां बेगिना सोडला. जस्ट गेला न्हावपाक. तो म्हटल्यार आता व्लॉग स्टार्ट करूया. पूजा बीन सगळें जाल्लें आसा आनी आमगे न्ही अशें नाग बीन अशें पुसना. ओके, जस्ट अशी पूजा करता. आनी श्रीनाथान सकाळी पूजा करून गेलो कामां. ओके, पूजा केल्लें आसा आनी ऋतूक आत्तां येयला, न्हावपाक गेला. ओय शाबू आपूण सायडीन न्हाता, कितें न्हाता सगळें शाबू फाटी. ओके, सो चला सगळें पूजा बी जाल्लें आसा. काय ना व्हडलेशें आमगे अशें करना. जस्ट देवाक आयज मेन म्हणजे पातोळी. आयज पातोळी करूंकूच जाय देवा निवेदीक. कितें कितें करता पळय आयज तुमकां हांव शेअर करता. बारीक बारीक कितें कितें करतलें तें. ओके, आनी देवाक आमी मागीर नैवेद्य दाखोवया. ओके, पातोळी बीन करपाची आसा. अजून कांय स्टार्ट करूंक ना. म्हटलें आतां व्लॉग स्टार्ट करूया. न्हावून बी जस्ट येयली आनी सगळें न्ही देवा नैवेद्य दाखयता न्ही, न्हावूनच करचें पडटा. ताचे पयलीं कांय करूं शकना. ताका लागून जस्ट न्हावून येयलें. आतां आमी या किचनान. ओके, आनी करया आयचें स्पेशल पातोळी, मागीर खीर, मागीर भाजी बिजी, शीत सगळें. पूस मरे टावली धुवना हांवें. तकली पूस. ओके, आनी आयज पावस ना. काल तर बरो पडलो पावस फूल डे न्ही. आयज खंय पडला उर्दी? पावस ना आयज. बरें आहा. मातशें येता बारीक बारीक, पण तितलें ना, कालच्या भशेन ना. ओके, हांगा लायट आसूंक ना. स्कुलान गेले लायट. रितिका मागीर दाखयता. कपडे घालता. चल कितें इल्लें पी. चल आतां सकाळीच पूजा केल्लें आसा आनी तें दूद दवरलां. आयज नागपंचमी न्ही, नागाक दूद दवरलां. ओके, तें सिंपलशें रंगोली काडला. हांवें पूजा करून गेलो तो. मुगाचो रोस करतली मम्मी, म्हणजे मम्मी स्टायल दाखयता तुमकां. आनी आमाड्याचें हें करतलें. आनी कितें गे, चिटकीची भाजी, आनी कितें गे, शीत, पापड आनी हें खीर. पळय कितें करता तें खंय रे. आनी एक तुमकां सांगपाचें आसा. पेपर कसो गेलो रे? गुड. बरें बरयलो मरे. जीके वेचलेले आनी कंप्युटर. जीके कंप्युटर बरें बरयला. बाकी सगळें कितें अंडा घेतलो. हय, आयचे पेपर बरयला मरे. हां चल, दूध पी. आयज ताका हांवें हें घालून दिल्लें मॅगी. आयज बेगीन सुट्टा न्ही, सो तुमकां सांगलें हांवें म्हयन्यांतल्यान एकदां ताका मॅगी करता हांव. सो आयज म्हटलें मॅगी करया आनी जस्ट ताका दूद दिलां. ओके, आनी आयज न्ही नागपंचमी दिसा आमचें कितें तुमकां सांगता हांव. आयज मम्मी हें खायना, म्हणजे शीत बीन जेयना आयज मम्मी. शीत म्हणजे रायस, मागीर पातोळी हांव करतलें पळय आतां तें तांदळाच्या पिठाचें करतलें. मम्मी आपल्याक सेपरेट करून घेतलें गंवाच्या पिठाचें. की मम्मी आयज रायस बी खायना. म्हणजे आमी लग्ना पयलीं, म्हणजे म्हाज्या लग्ना पयलीं आमी शीत बीन जेयना आयच्या दिसा. आमी रव्याची इडली जावं न्ही गे, रव्याची इडली सगळें पी ऋत्वीक. हय, इल्लें दूद सुद्दां पिवपाक जायना हेका. हय, रव्याची इडली बिडली अशें करून खाता. सो आनी रायस खायना मम्मी आयज. तो कितें लागून गे तें नाग पयलींच्या लोकांचे खंय अशें म्हणटाली मम्मी म्हाका. म्हणजे तुगेली आजी की पप्पाची आजी ते. आं, पप्पाची आजी म्हणजे म्हाजी आजी, म्हणजे पप्पाची मम्मी. म्हाजी पप्पाची मम्मी घरान खंय म्हणजे चुलीर हें पयलीं हें आसलेलें न्ही, चूल आसतालें, म्हणजे गॅस बीन आसलेले. ओके, सो तिणी शीत दवरलेलें म्हाज्या आजीन. शीत जालेलें, शीत करून जालें की मागीर तें उदीक बीन काडटा न्ही, मागीर काडून जालें की तिणें शीत करून जालें की तिणें सायडीन तें आसता पळय ते कपड्याचे रावंड, जे आयदनां बी दवरता पळय तें दवरताली. थंयसर खंय बसलेलो येवन. आनी ताका तिणें तें पळोवंक ना अशें म्हणटा मम्मी, तिणें पळोवंक ना. सो थंय दवरलें शीताचें, गरम गरम शीत आहा पळय, तोंड पुस रे चल. गरम गरम शीत आहा पळय थंय दवरलें सायडीन. आनी तिणें पळोवंक ना की तें हें येवन बसलेलें. पण ताका तें लागलें न्ही मातशें गरम. सो एक पाप कशें तें गरम लागलें न्ही. सो तेंच्यांनी देवाचें सगळें केलें. मागीर तेंच्यांनी अशें सांगून घेतलें की नागपंचमी दिसाक आमी शीत जेवचें ना म्हणून. म्हणजे पप्पाची मम्मीच्या सायडान शीत जेवचें ना म्हणून. सो ताका लागून पप्पा बीन न्ही तेन्ना आमी बीन न्ही शीत जेयनाले नागपंचमीक. अशेंच रव्याची इडली, अशेंच रायस तांदूळ सोडून कितेंय करून खाताले. सो आयज मम्मी पातोळी करतली आपल्याक गंवाच्या पिठाचें. आमी इडली बी करूं शकता आयज. पण आयज इडली हांव रायस खातलें, शिव रायस खातलो. मम्मी म्हणपालें आपल्या एकल्याकच कित्याक इडली. सो म्हणपालें आपूण कितें रव्याचें कितें करता म्हणपालें खीर, म्हणजे खीर अशें. आनी पातोळी
तेच मम्मी घातली. सो अशी स्टोरी आसा. सो अशें मम्मी खबर ना, मम्मी म्हणटा अशें जालां म्हणटा. तेच पप्पा तिका सांगला पयलीं पासून ते चलत येयला न्ही, सो म्हटलें तिमी आतां खायना हें बीन. तो अशें जाल्लें आसा ताका लागून. सो एक पाप कशें न्ही तें ताका लागलें न्ही तें गरम गरम आयदन ताका लागलें खंय तें, मागीर तो फडफडत गेलो खंय तो मागीर. सो ताका लागून तिमी आयज देवा कडेन सांगून म्हणजे सांगून घेतला की आयज आमी शीत जेवची ना म्हणून तिमी. सो ताका लागून ओके. सो या आमी आतां जालें एग्जाम, आतां म्हाजें जीव खायनाका, वचून बस. तुका टी व्ही पळोवंक जाय, मोबायल दिना हांव, हें युट्यूब पळयतालें, मोबायल खंयता. ओके चल पयलीं कितें करया गे पातोळी ना ना पयलीं कितें करया ना गे एक एक दाखोवया, मिक्स करनाका. पयलीं करी करया मुगाची, ते पातळ भितर रोखडे जातले. बरें जागलें थंडी. मुगाची करी करया आमी पयलीं. ओके ते तो तुमकां आतां पयली रेसिपी स्टार्ट करया आमी, तो शेअर करता तुमकां. ओके चला. आणि अशें म्हणटा आमच्या घरा म्हणजे मम्मीचे सायड आतां म्हणजे लग्ना पयलीं आयज न्ही अशें फोण्ण बी मानना न्ही गे, फोण्णी बिण्णी मानना. आतां हांव करता, सो म्हाजें आतां लगीन जालां न्ही. सो लग्ना पयलीं आमच्या मम्मीच्या घरा फोण्ण माननात आनी पुरी अशें बी फ्राय करनात आयच्या दिसाक. आनी कितें गे बटाट बिटाचे कापां बी फ्राय करना, ते फ्राय बीन कांयच करना आयज. कितें आहा तें उकडून खावपाचें आयज अशें एकीची पद्दत हय का न्ही. पयलींच्या लोकांनी ते करत येयला ते फॉलो करूंकूच जाय हय का न्ही. आतां कितलें खरें कितलें रॉंग आसा तें आमकां खबर ना. सो आमकां तें फॉलो करूंकूच जाय. सो ताका लागून ओके. सो मुगाची करी करया. मुगाची करी आनी मुगाक न्ही स्प्राउट हाडून दवरला. केन्ना भिजयल्ले गे काल पोयर भिजयल्ले. पोयर न्ही उदकान घालून दवरलेले, पोयर रातचे उदकान घालून दवरलेले आनी नेक्स्ट डे उदीक काडप आनी ताका कपड्या बांदून धरप. चड व्हडले व्हडले स्प्राउट येवंक ना पण येयला पुरो हय. ओके अशें स्प्राउट हाडून घेतला. आनी आतां आमकां मसालो रेडी करूंक जाय. सो म्हटलें एक नाल्ल न्ही गे की अर्दो, एक नाल्ल धाकटोसो नाल्ल तो ग्रेट करून घेतला. हांगा घेतला मिरसांगो घेतला, हें आमची बेडगी एक 5-6 बेडगी घेतला. कानो धाकटोसो कानो म्हणजे हाफ पळय एक लांबसर कट करून घेतला. आतां हितून घालता सगळें मम्मी हांव. मस्टर्ड सीड्स हें रोस्टेड आसा. थोडेशी मेथी घालता, हें बी रोस्टेड आसा. आनी कोथमीर एक धाकटो चमचो न्ही आमकां घालूंक जाय, रोस्टेड कोथमीर आं. हांगासर एक धाकटो चमचो घेतला कोथमीर रोस्टेड आसा. आनी आतां घालता एक धाकटो चमचो हळदीचो पिठो. जालें न्ही इतलेंच. ओके आतां हें सगळें आमकां मिक्सरान घालून न्ही थोडेशें उदक घालून एक मसालो रेडी करून घेवंक जाय. सो मम्मी न्ही हेजे फायन पेस्ट करतले. आतां मूग न्ही आमकां गरम उदकान घालूंक जाय. हांगासर दवरला गरम उदीक गरम जावपाक. चड बॉयल हाडप ना उदकाक, मातशें पळय गरम जाल्लें आसा. आतां घालता मूग, घाल ना घाल थोडे काडून दवर मूग, ती खाता सलाड करपाक. ताका आवडटा मूग आनी कांदे टोमॅटो चाट मसाला घातले न्ही ते खाता. आतां दिवं अशें कच्चा दिवं मागीर खा. आतां दूध पिला न्ही मातसो राव हां. सो आतां न्ही मातशें एका न्ही बॉयल येवंक जाय. बॉयल आयले की मागीर आमकां एक कांदे चॉप करून घेतला आनी 2 टोमॅटो चॉप करून घेतला. सद्या घालप ना, पयलीं म्हाका अशें एका बॉयल येवं न्ही. सो हांगासर पळयात बरें खतखतो आयिल्ले आसा आनी मूग न्ही 100% कूक जावंक ना. हांगासर मातशें कूक जाला. सो आतां आमी घालया कांदे आनी टोमॅटो. सो हांगासर एक कांदो चॉप करून घेतला आनी 2 टोमॅटो चॉप करून घेतला ते घालता. बरें ताका मिक्स करून घेयात. सो हें आनी आतां मातशें आनी परत आमी ताका कूक करया. सो हांगासर न्ही हें पळयात मूग न्ही बरें शिजलेलें आसा. हें पळय बरें शिजला मूग. ओके तो आतां न्ही आमकां घालूंक जाय कॅप्सिकम घालप हें ऑप्शनल आसा. सो आमगे आसलेलें घालया म्हटलें. कॅप्सिकम कट करून घातला. आतां घालता मीठ एज पर द टेस्ट मीठ घालता. जेन्ना तुमी कॅप्सिकम घालतले पळय मूग शिजले की मागीर कॅप्सिकम घाला, कित्याक कॅप्सिकम शिजपाक टायम लागना, रोखडें शिजता तें. सो आतां हांवें मीठ घातला आनी जस्ट ताका एक 5 मिनटां दवरतलें हांव. मागीर आमी घालतलें मसाला पेस्ट. ओके जस्ट 5 मिनटां पुरो. सो 10 मिनटांनी एका हांवें शिजोवन घेतला आनी कॅप्सिकम अशें शिजलेलें आसा. सो आतां आमी घालया मसाला पेस्ट. सो बरें एका मिक्स करून घेता आनी उदक कांय ॲड करचें ना सद्या, की ऑलरेडी भितर उदीक आहा न्ही. सो पयलीं पळोवया बरें एका मिक्स करून घेता. सो हांवें न्ही हांगा उदक बीन कांय ॲड करूं ना, कित्याक खबर पयलीं उदीक आसलेलें न्ही हें पळय सारकें परफेक्ट आहा. ओके आतां आमकां घालूंक जाय हितून कितें गे कढीपत्ता. सो कढीपत्ता घालता थोडेशें. ओके सो इतलेंच. आतां न्ही एका बरेंशें खतखतो हाडया. सो हांगासर न्ही आमी कांय टेस्ट करून पळोवंक शकना मीठ कमी आसा काय चड आसा, कित्याक आमकां तें पयलीं देवाक निवेद दाखोवंक जाय न्ही. सो ताका लागून सो सद्या घातलें सगळें सारकें आसतलें मागीर पळोवया.
मग जेताना मीठ बीन कमी पडलं जाल्यार मी घालपाचें. सो आतां सद्या काय आमी खावं शकना, टेस्ट करूं शकना ताका लागून. सो हें पळयात मुगाचे करेक न्ही बरें खतखतो आयले आसा. जालें. आतां लास्ट घालता कोथमीर सांगाचे हांगा. मम्मी स्टायल मुगाचे करी रेडी. हेका न्ही फोण्ण मारतात लसणाचे. पण आयज तुमकां सांगलें न्ही आमी खाता की फोण्ण मारलेले फ्राय केलेले. पण मम्मी आयज खावची ना. इफ ताका फोण्ण मारलें न्ही मम्मी मागीर करी खावची ना. ताका लागून आयज फोण्ण मारना. तुमकां जाय जाल्यार फाल्यां मारतलें मम्मी. हें सगळें करी उरलें न्ही मम्मी फाल्यां मारता. कित्याक खबर आहा म्हाका ताका फोण्ण मारलें न्ही म्हाका खूब आवडटा. अशें म्हाका इतलें लायक ना. सो आयज फोण्ण मारना. हे आतां जाल्यार बरें बॉयल येतलें पळय. कोथमीर घालात. सायडीन न्ही तेल गरम करात आनी एक 4-5 लसूण घालात. आनी ताका लास्टाक तडका दियात. हां बरें लागता. ओके फाल्यां येतलें हांव तडका. ओके करी रेडी आसा. सो आतां हांव करता की करी घेता भाजी करता चिटकीची भाजी. ओके चला आतां हांव करता चिटकीची भाजी. की तुमकां ऑलरेडी एक शेअर केला हांवें जे हांव भाजून करता पळय स्टार्टींग चिटकी. पूण आयज करतलें हांव गोवन स्टायल. ओके ताका टायम लागता न्ही म्हणून अशें करया म्हटलें गोवन स्टायल. खूब दीस जालें करून खावंक ना. सो आयज करता. सो आतां हांव करता चिटकीची भाजी. बटाट घालून करतलें हांव. ओके बटाट कट करून दवरला उदकान घालून नाजाल्यार ब्लॅक काळे पडटा न्ही ताका लागून. हांगा कढाई दवरला. ओके करया आमी. सो आतां घालता हांव तेल. सांगासे न्ही हांव 2 व्हडलो चमचो तेल घालता. सो तेल न्ही तापलेलें आसा. सो आतां तितून घालता 1/2 टीस्पून मस्टर्ड सीड्स सासवां. सो आतां घालता हांव थोडीशी कढीपत्ता. सो आतां घालता हांव कांदे. हांगा एक कांदे चॉप करून घेतला. सो 1 मिनटांनी हांव कांदे बरें फ्राय करून घेता. सो कांदे न्ही आमी हांगा 1 मिनटां फ्राय करून घेतला. सो आतां आमी घातला चिटकी आनी बटाट घालता. सो बरें एका पयलीं मिक्स करून घेया. सो आतां घालता हांव मीठ एज पर द टेस्ट. सो आतां घालता थोडेशें उदक कित्याक बटाट न्ही बरें शिजोवंक जाय न्ही जाल्यार थोडेशें उदक घालता. आनी आतां आमकां हें धांपोवन न्ही बटाट आनी चिटकी न्ही बरें शिजोवन घेवंक जाय. आनी बटाट बरें शिजलेले आसा. बरें शिजला आनी भाजी बीन म्हणजे चिटकीची भाजी आहा पळय तेय बरें शिजलेलें आसा. सो आतां आमी घालया हितून मसाला. सो हांगासर घालता हांव एक धाकटो चमचो चिली पावडर. एक 1/2 टीस्पून कोरिएंडर पावडर. हळदीचो पिठो आनी गरम मसाला. ताका बरें मिक्स करून घेता. हांवें बटाट मुद्दम घातला. शिवाक बटाट घातलेले खूब आवडटा ताका लागून. सो हांगासर पळयात हांवें बरें एका मिक्स करून घेतला. सो आतां घालता हांव थोडेशें सोय घालता. सो आतां घालता एक 1/2 टीस्पून शुगर. बरें मिक्स. तो बरें एका मिक्स करून घेता. आनी थोडेशें उदक आसा भितर बरें ड्राय जावंक जाय. ओके आनी फ्लेम आपण मिडियम दवरात. सो थोडेशें उदक आसा मातशें ड्राय जावं न्ही. पळया भाजी जाल्ली आसा आनी उदक बी सगळें ड्राय जाल्लें आसा. उदक बी कांय ना. सो आनी बटाट बी सगळें बरें कूक जाल्लें आसा. सो लास्ट घालता हांव कोथमीर. थोडेशें कोथमीर आसलेलें. सो हांगासर चिटकीची भाजी रेडी. आमाड्याचो रोस. ओके आनी हांगासर आमकां एक मसालो वांटून घेवंक जाय. आनी हे आमाडे पळय जस्ट थोडेशें हाडलेले हांवें. ओके म्हाका पडलें हें 50 रुपया 10. एक पिड्ड्यार जालो उडयलें हांवें. हय सो आमकां एक मसालो रेडी करून घेवंक जाय. हांगासर पळय एक धाकटोसो म्हणजे 1 कप आहा तें 1 कप सोय घेतला हांवें. हळदीचो पिठो घातला. एक धाकटो चमचो घेतला हांवें रोस्टेड हें कोथमीर. हें ऑप्शनल आं. हें तुमी स्कीप करूं शकता. सो आमी घालता रोस्टेड मस्टर्ड सीड्स आनी थोडीशी मेथी घेतला. हें स्कीप करा तुमी तुमकां नाका जाल्यार. आनी हांगासर घेतला सुकी मिरसांगो. इफ तुमकां सुकी मिरसांगो नाका जाल्यार तुमी ग्रीन चिली घालून करूं शकता. सो लास्ट टायम तुमी पयलें आसतलें हांवें ग्रीन चिली घातलेलें विडियो शेअर केला हांवें. सो आयज म्हटलें सुके मिरसांगो घालया. सो हें सगळें पयलीं आमकां न्ही वांटून घेवंक जाय आनी फायन पेस्ट करप ना. अशें कोसली वांटून घेवंक जाय म्हणजे हातीक मातशी सोय लागोंक जाय. ओके हय सो उदीक घालता आनी एका वांटून घेतना दाखयता तुमकां मागीर. घे वांटपाचें काम आयज मम्मीचें. सो आतां आमी करया आमाड्याची करी. सो आतां घालता एक 2 व्हडलो चमचो तेल. सो तेल न्ही हांगा तापलेलें आसा. आतां तितून घालता हांव सासवां मस्टर्ड सीड्स. सो आतां घालता हे पळयात कढीपत्ता घालता. सो हांगासर न्ही एक कांदो हांवें चॉप करून घेतला तें घालता. सो जस्ट 1 मिनटांनी आमकां हें मातशें फ्राय करून घेवंक जाय. 1-2 मिनटां तर ब्रावन करनाकात ताणें.
सो कांदो न्ही हांवें हांगासर 1 मिनट अशें फ्राय करून घेतला आनी हांगासर आतां आंबाडे घालता हांव. आंबाडे न्ही मातशें धाडून घेवंक जाय आं. मातशें ताका धाडून घेतला हांवें ते घालता. सो मातशें ताका आनी कांदे वांगडांनी बरें फ्राय करून घेया. जस्ट एक मिनटांनी ताका बरें कांदे वांगडांनी फ्राय करून घेवया. सो 1 मिनटांनी ताका मातशें फ्राय करून घेतला. आतां आमी घातलें गोड. हांगासर न्ही हांवें हाफ कपाचें मातशें कमी घेतला कित्याक थोडेशें आनी तें ताका लागून. मीठ घालता थोडेशें. आता हे बरें मिक्स करून घेता. सो बरें एका मिक्स करून घेतला. आतां न्ही आमकां एक 5 मिनटांनी बरें एका शिजोवन घेवंक जाय आनी गोड बी आहा पळय बरें मेल्ट करून घेवंक जाय. फ्लेम आहा पळय लो दवरात आनी ताका न्ही बरें आमी शिजोवन घेवया. हें पळयात हांवें 5 मिनटां दवरलेले आतां शिजोवपाक आनी गोड बीन हांगासर बरें मेल्ट जाल्लें आसा. सो आतां आमी घालया सोय जे वांटून घेतला पळय ते घालता आनी हांवें न्ही कोसली अशें वांटून घेतला. फायन पेस्ट करूंक ना. सो बरें ताका मिक्स करून घ्या. इफ तुमकां रेड चिली घालपाक नाका जाल्यार ग्रीन चिली घालून सुद्दां तुमी हें करूं शकता. बरें ताका मिक्स करून घ्या. सो हें पळयात हांवें बरें मिक्स करून घेतला. उदक बी कांय घालचें ना कित्याक हें मातशें ड्राय चड लागता. इफ तुमकां मातशें ग्रेवी जाय जाल्यार उदीक तुमी एड करूं शकता. सो उदीक नाका न्ही हें मम्मी नाका म्हणटा उदीक. सो आतां हें धांपून न्ही एका आतां 10 मिनटांनी लो फ्लेमीन न्ही बरें कूक करून घेता. सो 10 मिनटां जाल्लीं आसा. हें पळयात हांवें न्ही गॅस बंद केला ऑलरेडी जाला हें. सो फायनल घालता हेजे वयर कोथमीर. जशें करता आमगे तें तुमकां हांवें शेअर केला. खंय चुकल्यार बिकल्यार जाल्यार म्हाका प्लीज कमेंट करात. म्हाका न्ही ग्रीन चिली घातलेलें खूब आवडटा. सो आयज मम्मी म्हणपाली अशें कर म्हणपाली रेड चिली घालून. ओके सो हांगा आंबाडे करी. इफ तुमकां ग्रेवी जाल्यार उदीक एड करात. हांवें मातशें ड्राय केला. सो हें रेडी आसा. रितीक म्हणटा देवा कडेन दूद दवरला न्ही ते कित्याक दवरला. हांवें म्हटलें आतां येतलो म्हटलें नागोबा आतां येतलो स्नेक दूद पिवपा येतलो. मस्ती करनाका कळ्ळें मरे. हां येतलो बेल मारतलो आतां येतलो तो मागीर तूं बेल दार उगड काड मरे. हेका आयज दिला हांवें कितले दिसांनी यूट्यूब लावपाक दिला. सोंपलें न्ही एग्जाम बस आनी पळय म्हटलें नाल्यार वाज हाडटलो न्हू रे. कळ्ळें हाय म्हणलें तुवें चला. सो खुबशे लोक अशें म्हणटा की आयच्या दिसाक कितें फ्राय बी करूंक जायना खंय न्ही पुरी अशें फ्राय बीन मागीर तवो बी कितें अशें फ्राय बीन अशें करना अशें पयलीं लोकांचें गजालें अशें म्हणटाले. सो कितले पर्यंत तें खरें खबर ना. सो पयलीं लोकांचे म्हणजे आतां लोक पाळटात पाळूंकूच जाय न्ही ते मागीर. सो ताका लागून आयज पुरी तेला अशें डीप फ्राय बीन अशें कांय करनात आनी अशें रवो म्हणजे तव्यार कितें अशें फ्राय बीन कांय करनाय. सो ताका लागून पयलीं मम्मीचे मम्मी बीन न्ही आजी शाबू बी लायनाले बेश्टे अशेंच नांवून येताले. शाबू बी लावंक जायना खंय कितें सांगू तुमकां कोण एक पद्दत आनी हिंदुवांचे न्ही इतले हें आसा रिच्युअल्स आनी इतले पद्दत एकेकाचे एक पद्दत. दोळ्यांक त्या दिसाक दोळ्यांक काजळ बी लायना खंय आयच्या दिसाक. शाबू लावून तेल बी लायना खंय. कोण हें सगळें पाळटलो. हांव एकूच सांगता आयच्या दिसाक तुमी फक्त नागोबाक पातोळी करात आनी नेवेद दियात आनी दूद दवरात जालें. नागपंचमीन पावतलो तुमकां नाग. अशें ना की हें सगळें करूंकूच जाय अशें कांय ना. आयचें मेन म्हणजे पातोळी आयज जायत आनी एक दूद तरी भायर अशें दवरतात. आयच्या दिसाक न्ही दूद बीन अशें झाड बीन आसता पळय व्हडलें पिवपाचें झाड बीन सकयल दूद दवरतात. तो येवन पिता खंय. इसकी जाल्यार खबर स्टोरी आहा. पयलीं धाकटें आसतना म्हणजे आमच्या लग्ना पयलीं आमी व्हरून दवरताले हें झाडां पोंदार न्ही दूद व्हरून दवरताले. मागीर आमी लिपोवन पळयताले खरोच नाग येता काय ना. मागीर पळयता कितें नाग खंय येता कुत्रो येवन पिवन वयता न्ही गे. कुत्रो येतालो आनी पिवन वयतालो जालें. नाग खंय येता. तो एक श्रद्धा ते आमचे करपाचे. तो करपाचे आमी करतात हय का न्ही देव पळयतलो. सो आतां आमी करया पातोळी भितर तें सारण मिक्सर करया. सो हांगासर पळय एक नाल्ल ग्रेट करून घेतला गोड घेतला. ओके गॅस ऑन करता आनी हें न्ही आमकां बरें आतां मिक्स करून बरें फ्राय करून घेवंक जाय म्हणजे बरें कूक करून घेवंक जाय. सो हें न्ही आतां बरें मिक्स करता आनी बरें आमकां न्ही गोड मेल्ट जायसर न्ही आमकां हें कूक करून घेवंक जाय. आनी फ्लेम हा पळय मिडियम दवरात आनी कंटिन्युअसली अशें स्टर करत रावात. सो हांगासर न्ही पळयात गोड न्ही बरें मेल्ट जाल्लें आसा. आतां तितून घालता हांव इलायची पावडर घालता. आनी हांवें न्ही थोडे तुपान न्ही घीन न्ही
परत काजू फ्राय केलेले हे ऑप्शनल. ओके, ते घालता. बरें एका मिक्स करून घेता. सांगासो हें रेडी आसा. हे पळयात, ते काडून सायडीन दवरता मातशें थंड जावंक जाय. घेतला तांदळाचें पीठ, हो मेजरमेंट कपनी 2 कप घेतला. मीठ घालता एज पर द टेस्ट. सो आतां आमकां न्ही उदक घालून न्ही चड पातळ करूंक जायना बॅटर आनी चड थीक करूंक जायना. एक सेमी थीक न्ही आमकां एक बॅटर करून घेवंक जाय. सो पयलीं न्ही थोडें थोडें उदक घालात आनी ताका मिक्स करून घेयात. कोण रव्याचें बी करता न्ही गे, ताली सॉरी पातळी रवा भिजून बी खूब अशें आसा. हें हांव ह्यात करता, हें मातशें इजी पडटा. थोडे कोण मैदाचेंय करता, कोण अशें करपाचें खूब आहा. जें इजी आहा पळय तें फॉलो करपाचें, हय का न्ही. ओके, बरें हांव बॅटर करून घेता. सांगासो पळयात, अशें आमकां न्ही बॅटर करून घेवंक जाय. चड दाट ना ओके आनी पातळूय ना. ओके, हे पळया. ओके, आतां हितून घालता एक 2 व्हडलो चमचो मैदा. सो मैदा घालता 2 व्हडलो चमचो. सो हें न्ही बरें मिक्स करून घेयात. सो हें पळयात आमचें मिक्सचर पळय रेडी आसा. आतां करया आमी पातोळी. आनी परत बंद करनाका. सो हांगासर न्ही हांवें न्ही हें घेतलां उदक आनी थोडेंशें ऑयल घातलां की पानां लावपाक. इफ तुमकां हें नाका जाल्यार तुमी तूप घी लावं शकता. ओके, सो पान पळयात स्टार्टींग आनी एंडाक कट करून घेवंक जाय. हें पळयात कट करून घेतलां. आतां आमी हेजे वयर लावंक जाय. बरें पुसून घेया, उदक बी आसल्यार बरें पुसून घेयात. आनी तेल आनी उदकाचें मिक्सचर आहा पळय त्या अशें पुसून घेयात. ते कितें जाता बरा जेन्ना आमी पातोळी अशें ओपन करतले पळय इजिली भायर येतले. ओके, सो तशें तेल घातलां हांवें. सो आतां आमी जें मिक्सचर केलां पळय जें तांदळाचें तें घालया. चड दाट लायनाका आनी खूब पातळूय लायनाकात. ओके, सो पळय अशें लावून घेतलां हांवें. आतां आमी तें सोयीचें मिक्सचर केल्लें पळय अशें दवरया. सो आतां एकानी अशें कवर करया, म्हणजे बंद करया, सॉरी. हें पळयात आनी अशें ताका हांगा अशें प्रेस करात. ओके, तो हें जाल्लें आसा. तो सगळें करून घेता मागीर ताका आमी स्टीम दिवया. ओके, चला. तो जालें म्हाजें करून सगळें. थोडें दवरलां हांवें मिक्सचर. मम्मी करतली गव्हाच्या पिठाचें. आनी पानांनी खूब व्हडले व्हडले आसलेले म्हण हांवें कितें केलें एक पानाचे न्ही 2 तुकडे केले. इफ व्हडले व्हडले केले न्ही मागीर आयदनान जावचें ना ताका लागून. सो उदकाक बरें खतखतो आयिल्लें आसा. दवरता हांव. हें बीन जायना दवरता. ओके, सो हें पळया सगळें घातलां हांवें. आतां एक 10-15 मिनटां ताका बरें स्टीम करता. ओके, मम्मीन हें पळया हें आसा गव्हाचें पीठ. सेम हांवें कशें केलां पळय तांदळाचें पीठ तशेंच ताणें करून घेतलां आनी हें पळय अशें लावून घेतलां. ओके, मागीर भितर तें घालपाचें मिक्सचर. सो हितून बरें जाता न्ही गे. हय, आजून जेवण रेडी जावंक ना जाला. नागपंचमी आई, हॅपी नागपंचमी. हॅपी नागपंचमी विश केलं सगळ्यांक. तू विश कर. आई केलं विश. हॅपी नागपंचमी. आई हॅपी नागपंचमी. ओके, फिश पण खंय जे जायना चेडाचे. सो आतां आमी करता खीर, रव्याची खीर करता. ओके, अजून पातोळी जावंक ना, टायम लागतलो. चल रे. ओके, चला. उदक घेतलां अजून चड गरम जावंक जाय. हय, मातशें गरम जावं न्ही की आत्तां जस्ट दवरला. आनी हांगासर पळयात हाफ कप न्ही रवो न्ही मातशें भाजून घेवंक जाय. आनी चड ब्रावन करनाकात, मातशें भाजून घेयात. गोड घेतला, खूब सिंपल हें इजी आहा. गोड घेतला आनी नाल्लाचो रोस म्हणजे रोस काडून घेवंक ना, नाल्ल वांटून घेतला, सोय वांटून घेतला, सॉरी सोय वांटून घेतला. हाफ कप हा पळय सोय न्ही जस्ट वांटून घेवपाचें आनी रोस बीन काडप ना. फायन पेस्ट करून घेवंक जाय न्ही गे. आतां उदक न्ही मातशें हें गरम करून घेवया. सो हें पळया उदक न्ही गरम जाल्लें आसा. आतां घालता रवा. रवा न्ही भाजून घेतला. घाल आनी घालतना अशें मिक्स करता करता घालात. सो आतां हेका न्ही मातशें बॉयल येवंक जाय. सो हें पळय बरें एका मिक्स करून घेयात. ओके, आतां घाल. कितें घालता? गोड. म्हाका हें करून कळना, हांवें मम्मीची स्टायल. आतां घालता गोड. जितलें तुमकां गोड जाय, कमी गोड, चड गोड त्या हिशोबान तुमी गोड घालात. बरें एका मिक्स करून घेयात. आतां कितें
आता ना पयलीं एकानी गोड मातशें मेल्ट जावंक जाय आनी मातशें ताका खतखतो येवंक जाय. सांगासर पळयात गोड न्ही बरें मेल्ट जाल्लें आसा आनी काय मातशें खतखतो आयल्या. आतां एक हळदीचें पान घालपाचें मातसो टेस्ट बरो येता न्ही गे. सॉरी आतां हें वांटून घेतलेलें सोय रोस म्हणजे रोस काडून घेवंक ना सोय तें वांटून घेतला तें घालता. बरें ताका मिक्स करून घेयात. सो बरें एका मिक्स करून घ्या आनी एकानी आतां बरेंशें खतखतो येवंक जाय मागीर जालें आमचें. आनी पानाचो फ्लेवर आपण हितून वचोंक जाय सो ताका बरेंशें खतखतो हाडया. सो हें पळयात बरेंशें खतखतो आयिल्लो आसा. ओके हांगासर रवा खीर रेडी. सो हांगासर पळयात हांवें पानार न्ही सगळें जें कितें केलां पळय तें घातलेलें आसा भाजी बीन सगळें. आतां आनी हेका नेवेद दाखोवंक जाय. ओके चल देवाक मागीर आमी खावया. चला ओके. देवाक दाखयले नेवेद आनी जे पान दाखयल्ले पळय नेवेद ते दिला शिवनाथाक. ओके तूं जेयता शिवा भूक लागला खंय फ्राय जालें मातशें बेगिना 3 जाली न्ही ना येस. कितें कितें सोदता पापड बीन काय ना भाजप आयज तेलान काय भाजना कळ्ळें. या हय केला तें खावपाचें ओगी. चमचो दिवं चमचो दिवं चमचो दिता. ओके आमी जेवन घेता. ओके तुमकां दाखोवंक ना हांवें पातोळी काडून. सो हें पळयात बरें जालां आनी पान सामकें ब्रावन जालां. टेस्टी आहा तो शिवान खाली आहा टेस्टी जालां काय पळयात. ओके सो अशें आतां येता 15 ऑगस्ट आमचे क्रिस्तांव भाव भयणी हे करतले पातोळी. ओके बरें आहा पातोळी टेस्टी जाला. ओके सो जेयता आमी आनी मागीर मेळटा तुमकां. ओके चला. सो कालचे व्लॉगान तुमकां सांगलेलें की आयज आमगे कोण येवपाचें आसा म्हणून ते फायनली आयिल्ले आसा. शिनेड एंड स्टॅनी फ्रॉम वास्को. शिनेडची न्ही एक व्हडली भयण आसा UK स्टेफी म्हणून ते आमचे विडियोज पळयता आनी हेय आमचे विडियोज पळयता. सो फायनली तेमी आयिल्ले आसा. तांकां मेळोन आमकां खूब बरें दिसलें. अशें तेमकां दिसना की कोण एक सबस्क्रायबर आयला अशें दिसता की आमचे फॅमिलींत आमचे घरचेच मेंबर आयला कशें आनी तांकां मेळोन आमकां खूब बरें दिसलें. आनी तांकां हांवें दिला पातोळी तांकां खूब आवडले शिनेडाक. आनी रितूक न्हिदला एक्चुली जालें की खबर आहा रितूक न्ही तेंचे वाट पळयतालो केन्ना येतली काय म्हणून. सो तेमी इल्ली 5 4:30 सारको न्हिदलो तो वचून. तो सामको टायर्ड जाल्लो वाट पळोवन तो न्हिदलो आनी ताका आतां आमी इतले उठयले तो उठत ना. सो आसूं न्हिदूं म्हटलें. सो फायनली आमी आमगेर आयिल्ले आसा शिनेड आनी स्टॅनी. थोडेशें टायम स्पेंड करता आनी जेन्ना आमगेर कोण येता न्ही सबस्क्रायबर हांव बारीकशे विडियो क्लीप घेतात कित्याक खबर आहा एक लायफ टायम विडियो उरले आनी सबस्क्रायबर आमकां विसरूं शकता पण आमी न्ही आमच्या सबस्क्रायबराक न्ही आमी विसरचे ना केन्नाच. सो ताका लागून एक मेमोरी उरतले न्ही ताका लागून हांव एक जे कोण सबस्क्रायबर येता पळय हांव थोडेशे विडियो क्लीप घेतात. ओके सो थोडेशे टायम स्पेंड करता तेंच्या वांगडा. ओके आनी थोड्या वेळान तुमकां मेळटा. बरें कर बाय बाय. सो जस्ट गेली तिमी सो म्हटलें विडियो एंड घेवया. आनी तुका कितें दिला रे कलर बॅग ऑलरेडी कलर बॅग कलर काडला बुक काडला कलर मारून जालें हेजेर. आनी आतां कोण येयल्ले पळय ते स्टेफी तुजी भयण आसता UK तुजी धाकटी भयणी तेंचो काजार आसा जानेवारीक आमकां आपयला. सो म्हाका स्टेफीन सांगलेलें की प्लास्टीक चॉपिंग बोर्ड यूज करनाका. सो स्टेफीन म्हाका बरेंशें एक बोर्ड धाडून दिला आनी खूब हेवी आहा सामकें. हें पळय बरें आहा आनी खूब हेवी आहा. स्टेफी थँक्यू. काय तूं सांगलेलें आमकां कांयच नाका तुमी येयल्या आमकां व्हडलें पण स्टेफीन पळय धाडून दिलें आपल्या भयणीक सांगलें घेवन वच म्हणून आनी बरें आहा आनी खूब हेवी आहा. सो थँक्यू आं स्टेफी. आनी तुजी भयण आहा पळय आतां येयल्ले ते बेकिंग करता म्हणजे ऑर्डर बी घेता. ताणें चीज केक दिला ते बी 2 आनी सामकें बरें टेस्टी आसा. हें पळय अर्दे खायता आमी हे पळय चीज केक बरें आहा आनीक आहा आनी बरें ताका अशें पॅकिंग करून दिला. हे पळय चीज केक ते केकाचे ऑर्डर बी घेता आनी तेणें म्हाका दाखयल्ले फोटो बीन बरें करता सारके केक. सो बरें आहा
थँक्यू. आणि चीज केक खाऊन झाले आमचे अर्धे. सो थोडे रोज आहे फ्रिजी फाल्यां खावपाचें. आवडलें बरें आनी शिना? टेस्टी हा. हय. सो बरी दिसली तांकां मेळोन. म्हणजे जेन्ना ते उलयता न्ही अशें कळना की बाबा आमी सबस्क्रायबर आसा. म्हणजे आमी तुला वळखना न्ही. पण ना जेन्ना कोण येता पळय तेन्ना बरे मोगान उलयतात आनी सामके फ्री सामके. ओके फ्रॉम वास्कोतून तेमी येयली तेमी. कितें जावं. थँक्यू. आतां स्टेफी येतले डिसेंबरान. सो तांकां इनवायट केला हांवें. सुंगटा. विसरलें हांव. आनी सुंगटां घेवन येयला. बरी मोठी मोठी सुंगटां. येतले आयतारा येतले रेसिपी. कित्याक आयज तर नागपंचमी फाल्यां सॅटर्डे आसा. सो फ्रिजीन जालो आनी बरी मोठी मोठी सुंगटां आसा. ओके सो तेजें नांव न्ही खूब कन्फ्युजींग आसा. हांवें तेजें नांव बरोवन घेतलां एक बुकार. तांचें नांव आसा शिनेड आनी तो स्टॅनी. ओके सो तेजी भयण स्टेफी आतां येतले डिसेंबरान. सो तांकां हांवें आपयलें आमच्या घरा जेवपाकूच यो म्हटलें. ओके सो पळोवया जेन्ना ते येतले तेन्ना येतले आमगेर. अशें आसलें आयचो डे. बरें जालें. थँक्यू. ओके इतले पयसल्यान तुमी येयले आमकां मेळपाक. ओके असोच मोग दवरात. म्हणजे कांयच नाका आमकां आनी तुमचें ब्लेसींग. ओके हें सगळें गरज आसलेलें. पण जावं तेणें आपल्या हातीन केला. शिनेडान आपल्या हातीन केला. ओके सो थँक्यू वन्स अगेन. हांगा स्टेफीक आंटीक थँक्यू म्हण. थँक्यू. आवडले मग तो कलर? ऑलरेडी केलं त्याने स्टार्ट कलर. ताका दाखयता आपया स्टेफी कलर मारले न्ही. कितें रे हांगा सर डिफरंट मारूंक जाय मरे. सगळें ब्रावन केला न्ही. ओके आनी उरला कलर वापरचें. बरें स्टोरी वाचूंक जाय. स्टोरी प्लस कलरींग. ओके ओके शिना तुमी तांकां थँक्यू म्हण सगळें. थँक्यू स्टॅनी आणि सिनेड शिनेड अँड स्टेफी. स्टेफी. ओके तर आतां व्हिडिओ हांव एंड घेता. थोडें नांव रीड करता. सो नांव घेता रेश्मा शिरोडकर, विजेता नाईक, प्रवीणा चोपडेकर, आयरेन रॉड्रिगीस, अल्बर्टिना फर्नांडीस, लॉरेन कोलाको, जीना देसाय, ग्रेसी परेरा आणि शर्ली मेनेझीस. ओके तो चला हो व्लॉग हांगाच एंड करता. पुरो जालें. ओके चला व्हिडिओ आवडलो तर लाईक करा, शेअर करा आणि चॅनल सबस्क्राईब करा. तर मेळ्या नेक्स्ट व्हिडिओ. टिल देन बाय. टेक केअर. I love you, friend. Please see you, comment, share, subscribe to my channel and go bell to all. सगळ्यांक सांग तुम्ही आयज लास्ट पेपर बरयलो मरे? Yes. खरें आयज म्हाका रिलॅक्स दिसता. हेजे एग्जाम सोंपले म्हणून. ओके चला बाय. शिव हांगा आसा. बाय म्हणटा. बाय. शिवाची की तयारी आहा फाल्यां. फाल्यां लोक कळटलें तुमकां. सारको बिझी आहा तो. सांगना आतां हांव. ओके फाल्यां पळया कळटलें तुमकां. म्हणून हांव मोबायल घेवन बिझी आहा. ओके चला बाय. बाय. तो आयज न्ही एक बड्डे आसा तांकां विश करता. ऋत्विकिना स्कुलान गेला. सो म्हाका व्हिडिओ न्ही मातशें एडिट करूंक आसलेली बेगिना. सो ताका लागून आयज बड्डे आसा. संजय नाईक विशींग यू मेनी मेनी हॅपी रिटर्न्स ऑफ द डे. गॉड ब्लेस यू विथ गुड हेल्थ हॅपीनेस. देवान तुमचें हेल्थ बरें दवरचें हांव हेच देवा कडेन मागता. तो वन्स अगेन हॅपी बड्डे संजय नाईक.